मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजपाच्या गणेश गांवकरान बिरेस्तारा जाल्ल्या खाशेल्या अधिवेशनात सभापती पदार मेळयले 32-7 अशें निर्णायक जैत. आतां सांबाळटलो सभापती पद. असोळणा मोड्डाच्या तळ्याची उदकाची पातळी जायत आसा उणी. उदका स्त्रोत वाटावपाचे शेतकारांचो एकवटाचे सरकाराक आव्हान. रातच्या वेळार येवन लोक वडयतात बांद मोडून. दियात कायमस्वरुपी सुटावो मागले शेतकारांनी. दिवचल खड्डेमुक्त रस्ते केन्ना जातले खबर ना. सगळ्या रस्त्यांचो जाला धूप. संबंधित खाते घालतले लक्ष काय पळयता जीवघेण्या अपघाताची वाट. दिवचलकारांनी उक्तायली खंत. 2 फावटी विधानसभेचे वांगडी आणि सध्या विधानसभा सभापती आशिल्ल्या भाजपाच्या गणेश गांवकरान बिरेस्तारा जाल्ल्या खाशेल्या अधिवेशनात 32-7 अशें निर्णायक जैत मेळयले. आतां सभापती पद सांबाळटले. सध्याच्या भाजप सरकारांत सभापती म्हणून तांची ही दुसरी कार्यकाळ. बिरेस्तारा जाल्ल्या विशेष विधानसभा अधिवेशनात 66 वर्सां पिरायेच्या आदिवासी फुडाऱ्यान 32 मतां मेळोवन निर्णायक जैत मेळयले. जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार आल्टन डिकॉस्टा हाका फकत 7 मतां मेळ्ळी. ह्या म्हत्वाच्या निकालांतल्यान 40 वांगड्याच्या सभाघराचेर भाजपाचे खर नियंत्रण आशिल्ल्याचे दिसून आयले. जंय ताका इश्ट आनी अपक्ष हांचे सयत 33 आमदारांचो तेंको आसा. फाटल्या म्हयन्यात रमेश तवडकार हांणी राजिनामो दिल्ल्यान रिते जाल्ले सभापती पद भरपा खातीर राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू हांणी खासा अधिवेशन आपयले. संसदीय परंपरेक पाळो दिवन मुख्यमंत्री सावंत आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव ह्या दोगांयनी नव्यान वेचून आयिल्ल्या सभापतीक आपल्या खुर्चीचेर बसयलो. सावड्ड्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीक या पदाचेर बरोच कायदे मंडळाचो अनुभव आसा. 2012 वर्सा तो पयलेच खेपे भाजपा पक्षा खाला वेचून आयिल्लो. पूण 2017 वर्सा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दीपक पावसकर हांणी ताका हारयलो. तरी लेगीत 2022 वर्सा गांवकारान यशस्वी पुनरागमन करून मतदारसंघांत आपली सुवात परत मेळयली. त्याच वेळार सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोगांयनी नव्या सभापतीक परबी भेटयली. ते तटस्थ रावतले आणि तांकां आपली जपसालदारकी पुराय करपाक परवानगी दितले आणि तांची मतां स्वीकारतले अशी विरोधकांनी आस्त उक्तायली. ह्या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या ह्या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटलो हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता. एसटी कम्युनिटीकूय एक मान आसा पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा खास करून विथ दी अटॅक्स खास करून एक बाब रामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खूब म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनीक म्हाका एक अपेक्षा आहा तुमी GTDCचे चेअरमॅनूय आशिल्ले. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुमी जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुमी राखतले. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना तुमी सभापती जाले ह्या स्पिकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपा शिरीपणा. द स्पीकर has to be neutral, cannot move to political offices, conduct political business as conducted in the past. हीच अपेक्षा दवरून तुझ्या कडेन आमी मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आनीक पुसा तुका शुभेच्छा दिता and your experience will definitely count. आनीक आमकां I on behalf of the opposition wholeheartedly congratulate you
आनी आमचे कॉर्डिनेशन सारकें जातलें म्हणून आमी सांगता. तुका एक्सपिरियन्स आहा एडमिनिस्ट्रेशनाचे, तूं एकदां हे GPSC पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझिंग GPSC पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हें म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना, पूण हें तुका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्युमेन आसा. तूं सेजान 30 वर्सां काम केलां, सेजा युनियन लिडर. मायनींग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आतां स्पिकर आहात, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप, कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच, पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय. आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. तुका एज्युकेशनान हें आहा, एज्युकेशन म्हणटा कितें, बरें एज्युकेशन कित्याक, बरें नागरीक करपा खातीर. बरें नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातलें, जेन्ना ओपोजिशनूय आसतलें, नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना. लोकशाय मरतली. मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना. हें तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें, हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा. हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें. फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता. आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले. आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले. आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान, कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशे आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशे तळमळटा, कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले. तुमी हेच्या पयलीं खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत एसटीच्या हितून खुबशे तुमी काम केल्लें आसा. आमी पळयता की आयज आमी कोडार सारक्या एक हितून एसटी विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता. तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा. सो हांव तुमचे कडेन मागतां की बायस तुमी रावचे न्हू. तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशें उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन, म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना, कचऱ्या कोतर काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना. सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारके डिसिजन घेतले. तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लिडर, एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेली आसा. सो देव बरें करूं. थँक्यू. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. असोळणा मोड्डेच्या तळ्यांत भुंयगत उदकाची पातळी उणी जायत आशिल्ल्यान उदकाचे स्तोत्र वाटोवपाचें आवाहन शेतकारांचो एकवटान सरकाराक केला. कांय अनवळख्यांनी रातच्या वेळार येवन बांद मोडून उडयल्यात, जाका लागून शेतकारांक त्रास जाता. सरकारान हे तळें बऱ्या तरेन आमकां बांदून दिवचें थळाव्यांनी मागलें. मोड्डाचे तळे हे असोळणा शेतकारांक एक धादोसकायेचो साधन आसा. लोक ह्या तळयेचें उदक वापरून शेती करतात. WID दर वर्सा हे तळे बांदून दिता, पूण कोण तरी येवन दर फावट हे बांदिल्ले तळे मोडून उडयतात. हाचेर आमकां सुटावो दिवपाची मागणी शेतकारांचो एकवटान केल्या. तीन तळी आशिल्ले, एक बांद्या, एक हे आमचे बायफळार आनी एक वेळे. सो आमच्या भुरगपणां थोडी करताली आनी आमची स्कॉलां शिकयल्ले वॉटर हार्वेस्टींग. वॉटर हार्वेस्टींग म्हळ्यार उदक पावसाचें सांबाळून त्या उदकाचो उपयोग करपाचो आमकां पिवपाक, झाडां. सो आमची पुर्वज हे वॉटर हार्वेस्टींग चिकलो आसतना करताले, बांद बांदून एक तळी करताले आनी त्या तळ्या उदक आमच्या शेतांत पीक काडपाक लागले. पीक म्हळ्यार आमी दोन पीक काडटाले, एक पावसांत आनी एक मागीर पावस. सो ही पावस उपरांत पीक आसा ती तळ्या उदकान येता. आतां कितें जालां, हे तळी पाक कितें तरी प्रॉब्लेम जाता आनी ती शेतां रोवपाक मेळना. सो रोवपाक मेळना म्हणटकीर आमची खूब
जेवण उरलें जाता तो एक फॅक्टर जालो. दुसरे फॅक्टर हे थोड्याचेर आमकां थोंडाय मेळटा. 3-4 गांवांनी भरपूर थोंडाय आसता, बेमार गरज आसता. पूण आज कितें जालां, थोडे बदला थोंडाय गेली. गोवा मागीर गोवापाय कापड दिवन आपले पोट बसताले भुरग्यांक शिकोवप दितले आनी आजून पासून आमी स्कूल हे गांवच्यो आमी वचोन लोक दिताली ते थोडे आमकां जाय ते आमगे ते थोड्या उदक देंवले आमगे बांय सुकताय. आनी कितें त्रास जाता तुमगेल्या बांय सुकल्यार झाडां बी उरतलीं? वय बांय सुकताय, माड सुकताय. ते माड सुद्दां मरून गेले. वय माड सुकोन वताय आनी सगळे आमकां उदक तें सारकें काबार जाता. प्रॉब्लेम केल्लो आहा ते आमचे वडिलांचे तोडे ताचेर बरोबर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. एवरी इयर WRD थिंगा थोडे बांदताले ते आमचे उदक सांबाळटाले. कोण ना कोण येवन ते थोडे मोडटा, दवपाक जावं रातचो जावं ते उदक इतलें भायर सरता आनी मागीर शेतांक वेस्ट जाता आनी शेत रोवपाक मेळना. शेत रोवपाक मेळना सारकें सारकें बिलकूल मेळना. आनी कितें जाता, थंडाई आसता आमकां तें उदक भरलें की ना आमची थंडाई आसताली. शेवणी बी कितली येता तिंगा कांय ना, एकदम थोडें सुकना. कोणे तरी मिसचिफ करून ते थोडे फोडला. ह्या खातीर आमची अवेरनेस ते आमची थोडे सांबाळया. सरकार म्हणटा, इवन CM म्हणटालो वॉटर सांबाळ्या, उदक सांबाळ्या, दॅट इटसेल्फ इज ग्राउंड टेबल. आमचे ते टेबल उदकाचे सारकें सकल बांय भरता, जमीन सुका उरता, आमची माड बरे फ्रेश उरता. कांय जावपा ना. थोडे दिन जालीं 2 वर्स जालीं ते कोण ना कोणी पडटा. अवेरनेस म्हणजे आमचे हे मॉडलांचे तोडे ते सारखे सपोर्ट जाता. आमकां WRD डिपार्टमेंट जाय तो सपोर्ट करता. आज 10 वर्सां पासून ते एवरी इयर एक वर्सा येवन ते तोडे बांदता. पूण ते भरचे आदीं कोणूय ना कोणूय यें तें सोडटा, ड्रेन करता आनी तेजें उदक काबार जाता. आनी तें उदक ना जावन आमची सकयलीं सगळीं आयंगण रोयतालीं ती शेतां आमकां रोवंक मेळना. ती सारकें गरजेचें. ते तोड्याचें उदक शेतांक गरजेचें आनी चड करून आमच्या लोकांक गरजेचें. हे तोडे जावन आसा पुर्वजांचे. हांव जाला तेन्ना पयले पासून हे शेतां हे तोडे आसा. म्हाका जालीं आज 60 आनी 70 आनी 100 वर्सां. तोरूय तेन्ना पासून हांव जाणा हे तोडे बरोवन आमी सगळे आसात ते मोंटोरे तोड्याचे त्या तोड्याचेर आपलें काम करून पोट भरताले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओंकार हत्ती सध्या उगवे पावला. फुडल्या 3-4 दिसांत तो बाजारात पावतलो. ओंकार हत्तीक लागून चडशे शेतकारांचे शेत पुरायपणान नश्ट जाले. अजून मेरेन रान अधिकाऱ्यांनी हाचेर कांयच सुटावो काडिल्लो ना. राज्यांत आता रानां काबार जाल्ल्यान रानवटी जानवरां लोकवस्तींत पावल्यात. जेवणाच्या आणि उदकाच्या सोदान ती भटकत रावतात. या कारणांक लागून कितल्याशाच मोनजातींचे जीव लेगीत गेल्यात. फामाद ओमकार हत्ती आता पोटाक मेळटा थंय धावत सुटला. तोरशा लोकांच्या शेता भाटांत थंय ताणें धुमाकूळ घातला. आता हो हत्ती उगवे पावलो. लोकांक आता भंय पडला. संबंधीत खाती अजून मेरेन खर पावला कित्याक उबारिना तें आमकां कळना. थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. आम्ही आयज आमच्या उगवे गावात आहात. तर हो इश्यू आयज 10-12 दीस जाले. हत्ती येयला फकीरपटावयल्यान जे महाराष्ट्र बॉर्डरींतल्यान आमच्या गोंय बॉर्डरी भितर सरला. तितून फकीरपटा येयले, तोरशे येयले, तामोशे येयले आनी आयज राती कडेन सकाळी फुडें आयज उगव्या गावात येयला. म्हाका सांग, हो हत्ती असोच भोंवत रावतलो आनी हे आमचे मिनिस्टर पळयतले? वन खात्यान सुद्दां हेचेर दुर्लक्ष कितें केला? वन खात्याचे, वन विभागाचे, आमचे जे गोंयचे फॉरेस्टर आहात हे हांगा लक्ष दितात, ते मरोन हांगा काम करता. पूण जी तेंचेर यंत्रणा जाय की ही जे आमचे हत्तीक धरपाक किंवा हत्तीक सुखरूप तेंचे महाराष्ट्र बॉर्डरी सोडपाक ती यंत्रणे तेंच्या कडेन ना. त्या यंत्रणांक लागून
ते खंय तरी कमी पडटात आणि सरकार किंवा हो जो मिनिस्टर आहा वन विभागाचो तो मिनिस्टर कितें मजा पळयता हे अशें जावपाक जायना. लोकांक मारिसर रावतात, लोकांच्या घरांनी घुसासर रावतात. एक तर तुम्ही व्हडली चूक केल्यात की जी इसीचो जो रिपोर्ट जाय आशिल्लो, जे हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडल्यात, मोपा एअरपोर्टा सारखे प्रोजेक्ट हाडल्यात आणि त्या प्रोजेक्ट इसी रिपोर्ट जाय आसलो ते आमच्या स्थानिकांक कोणाक घेवन तो रिपोर्ट काडल्यात. तुमकां जाय तशे रिपोर्ट दितात, तुमकां जाय तशे जे चित्र उबे करतात. आयज हो त्रास आमकां लोकलांक भोगचो पडटा, लोकलांक करचो पडटा. होच जर हत्ती मोपा एअरपोर्टार येवन ते गेटी बिटी उडयल्ले जाल्यार तुमी त्वरीत तेची व्यवस्था करतले आसल्यात. आयज आमकां शेतकऱ्यांचे तुमकां मातशी कळकळ ना. आयज आमची शेती आहा, आयज येदे व्हडले कवाथे उडयतात. आतां लोकांक जर जाय जे गाय बी बांदलेले आहात गोठ्यान तांकां चार व्हरतले जाल्यार तांकां व्हरपाक मेळना हत्तीच्या भिवन. हे हत्ती खातीरच जाय. हे हत्ती हो आयजूच येवंक ना, हो कितलीं वर्सां येता, हो येवकूच हत्ती येयना अशें कळपाचें कळप येता. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जेन्ना बांदला आणि जेन्ना ते फॉरेस्ट ना कबार केले तेन्ना हे हत्ती आता शेतांतल्यान घुसपाक लागले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. रस्तो पुराण तशें खूब व्हडलें आसा. आयज दिवचलच्या रस्त्यांचो अध्याय आयकुया. दिवचल खड्डेमुक्त रस्ते पळोवपाचे दिवचलकारांक लाभले ना. सांगपाचे जाले जाल्यार दिवचलचो मार्केट रस्तो सिटींतले गांवांतले भितरल्या रस्त्यांचो धूप जाल्लो दिश्टी पडटा. आता हाचेर पालिका आणि PWDचे लक्ष वतले काय कोणाचो जीवघेणो अपघात घडल्यार जाग येतली? लोकांक प्रश्न सतायता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आता गांवांनी शहरांनी बरे रस्ते जावप ही एक काळाची गरज आसा आणि ती खूप गरजेची आसा. कित्याक सगळेच कडेन गाडयो लोकांच्या घरान आसा, 2 व्हिलर 4 व्हिलर आणि ते ट्रॅव्हल करतात. पूण गोंयची परिस्थिती पळयली जाल्यार तशी ना. कित्याक तर हांगा बरे रस्ते जाता आणि रोखडेच खंयचे तरी डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनी ते खोडून उडयता. आमी पळयतात की बिचोले मार्केटांतलो हो रस्तो जो मेन मार्केटान आसा तो खुबशे वर्सां करूंकूच ना. तशेंच खुबश्या जाग्यांचेर जे पायपलायनी घालपाक रस्ते खणलेले ते फाटल्या आता दिवाळे कडेन खणलेले. आता दुसरी दिवाळी येवपाची जाली तरी तांच्यांनी ते अजून तरी रिस्टोर करूंक ना. हेजो जो त्रास आसा तो लोकांक जायत आसा. थोडे कडेन पॅचीस मारल्या पूण तेजी गरज आसा अशें दिसना. कित्याक ते पॅचीस मारलेले परतूच गेल्लेले आसा आणि आता पावस एक्सटेंड जाल्लो आसा, पावस पडत आसा आणि त्या खातीर हे जे परिस्थिती आसा ती आनीक बिकट जाल्लेली आसा. आमी माटलान जो रस्तो पळयता सामको खणकोलांनी भरला. तातूंतल्यान खुबशे लोक वतात पूण हो रस्तो कितकेशे वर्सां करूंक ना. ताचेरूय लक्ष म्युन्सिपाल्टीन तशेंच जे PW डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी दिवपाक जाय पूण तशें जायना. लोकांची मागणी जाय आसा की हे रस्ते परत आसा तशें करचे. आतां दिवाळी आसा, फुडें न्यू इयरूय येतलें, क्रिसमसूय आहा, तेन्ना हे रस्ते बेगींतल्या बेगीन सारके करचे अशें लोकांची मागणी जायत आसा. सध्या बिचोले मार्केटान प्रॉब्लेम व्हडलो आहा तो रस्त्यांचो आसा. सबंद बिचोलेन रस्ते आतां जाल्लेले आहा, डॅमेज जाल्लेले आहा, हुमके पडला तांकां. आतां पायपलायनचें जे काम केल्लें ते दिवाळे कडेन केल्लेले गेल्या वर्सा. आतां दुसरी दिवाळी येयली तरी ते अजून काम रस्त्याचें काम जावंक ना अजून. तेजेर प्रॉपर जावंक जाय रोड सारको. तेंच्यांनी ती बेश्टी पॅकींग घातलेली. आतां तेंचे हुणके पडोन गाडयो तेजे व्हरोंक गावना. लोक पडटात, कितकेशे एक्सिडंट जाता दिसभर. मागीर तेजेर हें करूंक जाय, एक्शन घेवंक जाय. पायपलायन हेंच्यांनी घातली मात तेजेर तेंच्यांनी सारकें ते पॅकींग जे जावंक ना पळय ते तेंच्यांनी PWDन पळोवंक जाय कळ्ळें. आनी हे जे रोड आहा तेजी सारकी हें करूंक जाय, डामर घालून तेका प्रॉपर रोड तयार करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसावो प्राणी उपकार पळया फुडल्यो खबरो. गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान सेंट जुजेदी आरियलाचेर आपले वर्चस्व गाजयले. 2-0 अशा गोल फरकांनी ही सर्त रंगली. 46वे सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान सेंट जुजेदी आरियलाक 2-0 अशा गोलांनी हारावन सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. बंगालच्या उपसागराचेर तयार जाल्ल्या नव्या उण्या दाबाचो वाठार फुडल्या कांय दीस उरतलो. ताका लागून ओडिशा, आंध्र प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो आनी कोंकण आनी गोंय दर्यादेगेर ताचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. IMDन फाल्यां सावन 29 तारीख मेरेन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. बंगालाच्या उपसागराचेर आनीक एका उण्या दाबाचो वाठार तयार जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिल्या. ही परिस्थिती 26 सप्टेंबर मेरेन चालू जातली. 27 सप्टेंबराच्या सुमाराक दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेशाची दर्यादेग हुपून वचपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो. 26 ते 29 सप्टेंबर मेरेन कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. तशेंच आर्द्रतायेचे प्रमाण चड आसतले. बंगालच्या उपसागराचेर उणो दाब. 24 ते 29 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत मॉन्सून निमाण्या टप्प्या लागीं. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.